4 महिला जाणे आपल्या क्षेत्रात बरें काम केल्लें आसा, जावं ते दूध उत्पादनां आसत, दूध विक्री करपा आसत किंवा आनी खंयचेय क्षेत्र आसत, वेगवेगळे क्षेत्रां आसत, तर त्यो महिला तांकां आपोवन तांकां मानान तांचो एक सत्कार करचो अशें आमी सगळें दवरिल्लें आसा. आनी मागीर 2 ऑक्टोबर 2021 ह्या दिसाक आमचे ते ह्या वर्सभराच्या कार्यक्रमाची आमी सांगता करतले. त्या दिसाक चडांत चड दूध उत्पादन करपी दूध उत्पादक आसत किंवा बरो कामगार आसत किंवा बरो शेतकरी आसत किंवा बरो कॉन्ट्रॅक्टर आसत हांचे सगळ्यांचे थंय आमी परत सत्कार करतले क्लोजिंग ऑफ गोल्डन जुबली करतना. असो संक्षिप्त हो 1 वर्साचो असो कार्यक्रम आमी ठरयिल्लो आसा. आनी थोडे स्टाफां इनवॉल्व करपा खातीर वेगळो स्टाफूय आमचो एक घटक आसा दूध संघाचो, ताका इनवॉल्व करपा खातीर वेगळो प्रोग्राम. किसान दिवस, शेतकारां खातीर फार्मर्स डे, तर तांकां ही पुस्तिका म्हायती पुस्तिका जी आसा जवळ जवळ 36 पानांची मोठी पुस्तिका आसा, तो सगळे विशय 15 विशय घेतल्यात. उदकाचें महत्व, मिनरल मिक्सचराचें महत्व जे दुदांतल्यान आसा तांकां ते सोंपे पद्दतीन मराठीन घेतल्यात. तर तेंय तांचे पर्यंत पावोवपाचो आमी तो प्रयत्न करतले. डे जो आसा तो आमी ह्या वर्सा साजरो करतले. का तो भितर तुमी पळयला आसतलें की ह्या संक्रमण कोवीड संक्रमणाच्या काळांत गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तर बाकी खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. थंय खंय तरी आमी तांचे एक ऋणी आसात. तर त्या खातीर आमी डॉक्टर्स डे, त्या शिवाय पेडियाट्रिशियन नामांकीत जे गोंयचे एक 10 पेडियाट्रिशियन 10 भुरग्यांचे दोतोर तांकां आमी एक वचून एक भेटवस्तू दितले आमच्या गोंय दूध संघा वतीन. कारण आमचो हें आसा की भुरग्यांक पर्यंत बरें दूध खंयचें, समजा गोवा डेरीचें दूध बरें आसा हें आसा हें सांगलें जाल्यार आमची मार्केटींग वाडत काय कितें, काय त्या भशेन त्या दोतोरांक आमी विश्वासान घेवन सांगूं शकतात काय कितें. ह्या दृश्टीकोनांतल्यान डॉक्टर्स डे साजरो करचो. टिचर्स डे आमी दवरला इतलें साजरो करपाचो कारण टिचरां कडल्यान आमकां म्हायती मेळची. रायट टू गोवा डेरीज हो आमी विशय दवरला. तुमी दूध संघाक कितेंय बरयात, आमचें कितें चुकता तें बरयात, आमची सुदारणा कितें करपाची बरयात, त्या शिवाय आमकां कळचें ना. सो 300 शब्दांची एक अशें हें आसतलें. त्या दिसा आमी तांकां कंपिटिशन दवरलां. तशी हांव डिटेल म्हायती दिता कारण ताजो नोडल ऑफिसर म्हणून काम करतना म्हाका खूब आनंद जालो की मे म्हयन्याक मे 18 इनफॅक्ट मे 18 आमकां एक लेटर आयलें केंद्र सरकारा कडल्यान. ते केंद्र सरकारान ठरलें की पार्लमेंटरी कमिटीन थंय इश्यू जाला. ताणें FSSAI कडल्यान एक सर्वे करपाक लायली की भारतभर गोंयचे न्ही भारतभर दुधाचो प्रॉब्लेम कितें आसा. तर तांकां थंय दिसून आयलें की 50% दूद भारतांतले 50% दूद आसा ते पिण्या योग्य ना, म्हणजे अपायकारक ना. पिण्या योग्य आसप आनी अपायकारक आसा हे दोन वेगळ्यो. सो पिण्या योग्य ना, मागीर थोडेशें आसा ते अपायकारक आसा, मागीर थोडेशें वेगवेगळे अफ्लाटॉक्सीन हे ते सगळे मेळटा, सगळे तातूंत भितर ताणें मिक्स केल्ले आसा. तर त्या खातीर तांणी भारतभर 332 दूध संघ आसात. आज भारतांत 332 दूध संघ आसात. तातूंतले 221 प्लांट जे आसात ते दिसाक 30,000 लिटर पर डेच्या वयर प्रोसेस करतात. 221 आनी 92 प्लांट जे आसात 30,000 लिटराच्या सकल आसात. ह्या 221 आनी 332 आमकां 331 जे प्लांट आसात तांकां रिपोर्ट धाडपाक लायलो, आमी धाडलो. तातूंतल्या 313 जाणांनी रिपोर्ट धाडले, पूण कांय कारणां लागून ताणें सगळ्यांक घेतले ना. 139 139 इन 30 स्टेट्स 30 राज्यांनी 139 मिल्कोस्कॅन हे दिवपाचो तांचो कार्यक्रम हें केलो. आमकां सँक्शन लेटर आयलें आनी त्या प्रमाणे आमी तो मिल्कोस्कॅन हाडून आमी तो सुरू. ताजें म्हत्वाचें खबर आसलें की दुदाक भेसळ जाता कित्याक जाता भेसळ. 2-3 गोश्टी म्हळ्यार एक तर दूध उत्पादन म्हणजे समजा एक 10 लिटर आसा तें वाडोवपा खातीर जाता किंवा ते चड वेळ शेल्फ लायफ वाडचो म्हूण आसा, पेड्डेर जावची न्ही म्हणून. ह्या पेड्डेर जावची न्ही ह्या खातीर आसता. सो त्या खातीर तें मशीन जें आसा तें 80 किलाचें मशीन आसा. एका वेळार फक्त 8 ml दूद भितर घेतलें आनी 30 सेकंदां भितर त्या दुदा भितर आशिल्ले 15 वेगवेगळे घटक आनी 15 एडल्टरंट्स जे भेसळ जावपाक शकता ते सगळे 30 सेकंदां भितर आमकां दाखयतले. आनी जर समजा तातूंत भितर एक समजा खंयचो एक भेसळ आसा जाल्यार ते रेड हें फ्लॅश जातलें, मागीर तातूंत भेसळ आसा तें सॅम्पल तुमी डिस्कार्ड करता.